काजाराची 25 वर्सां जावन आसा एक सोयीक देवाक वाकणू इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव थँक्स टू गॉड. कित्याक अर्गां दिवंक जाय? आयज एका मनशाक काजाराच्या जिविताची 25 वर्सां मेळ्ळ्यान जाल्यार कित्याक अर्गां दिवंक जाय? जायतीं कारणां आसात, मेनी. पूण हांव सुमार 3 सांगता. पयलें कारण, कितलीं जाणां काजार जालीं आनी काजार फुटोन गेले. रावंक नात एकठांय. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाक विस्वासी रावतली म्हणलोले ती भास मोडली. जाल्यार पिटर आनी एमान जी 25 वर्सां फाटीं सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विस्वासी रावतलो, तुका विस्वासी रावतली म्हणलोली ती भास तांणी सांबाळली. दॅट डज नॉट मीन सगळें ताचे काजारी जिवितांत बरें जालां. कोणाचेय जिवितांत सगळें बरें चलोना. वयर सकला जाताच, खुंटे कांटे आसताच. तो तांचे जिवितांत जायते तरेच्यो अडचण्यो येयल्या आसतल्यो, वयर सकला जाला आसतले, कांटे खुंटे येयले आसतले. थोरूय आसतना ती एकामेकाक विस्वासी रावलीं आनी 25 वर्सां पर्यंत रावलीं. देखून पयलें कारण देवाक अर्गां दिवप. दुसरें कारण, कितलीं जाणां तांकां 25 इयर्स काजाराची करूंक मेळूंक ना. कित्याक? कोणी घोव मेलो, बायल मेली. 25 वर्सां जिवी उरोंक ना. जायते जाणां वळखता हांव. थोडी काजाराचे 2-3 वर्सांनी देखून मेल्या. ओ काजार जालो रोखडो कितें कॅन्सराचें दुयेंस मेळ्ळें, हांव कितें मेळ्ळें आनी मेल्या. एक्सिडेंट जावन मेल्या. हे भाशेन 25 वर्सां काजाराची मेळूंक ना. तुमकां 25 वर्सां देवान आयज पर्यंत जिवीन दवरल्यान एकठांय तर हें जावन आसा. दुसरें कारण देवाक अर्गां दिवंक. आनी तिसरें कारण, हांव कितलेच फॅमिलींक वळखता तांकां देवान एकूय भुरगें दिवंक ना. काजारी जिवितांत भुरगे बाळाचे देणे फावो जावंक ना. तुमकां एक तरी भुरग्याचे देणे फावो जाले. तो देवान तुमचे काजाराचे सक्रामेंताचेर आशिर्वाद घालून तुमकां एक फळ दिलें. म्हणटूच देवाक अर्गां. तरी 3 मुखेल कारणां, आनीकूय जायतीं आसतलीं. बट सो दिस इज एन ओकेजन टू गिव थँक्स टू गॉड. 25 वर्सां काजाराची देवाक अर्गां. देवान तुमकां जिवीन दवरल्यान देखून, देवान तुमकां एकठांय दवरल्यान देखून, देवान तुमकां भुरग्याचे देणे फावो केलां देखून. तर ह्याच मनान आमी देवाक तांचे पासत सगळीं अर्गां दिवया. आनी तांचे पासत अर्गां दितना देवान आमचेरूय एकल्याचेर जायते तरेची बेसांवां घातल्यान. तर त्याय खातीर आमी देवाक आमचेर एकल्याचेर वेगवेगळे तरेची बेसांवां घातल्यान देखून देवाक तांचे बरोबर आमची देण्या पासत अर्गां दिवया.